येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एडीआरान घेवन येयला जैतिवंत उमेदवारांचो रिपोर्ट. विधानसभेत आसतले 20 कोटीची उलाढाल करपी 39 करोडपती आमदार. 40% गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले आमदार आनी 3 जोडपी. खांडेपारात धांवते गाडयेन मोखलो 13 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक. भुरगो जखमी. ह्या सुवातेर अपघात जावपी ही दुसरी घडणूक. युक्रेन आणि रशियेच्या घेराचो जाला रशियन पर्यटकाचेर परिणाम. पूण कताराचे आंतरराष्ट्रीय पर्यटक गोंयांत येवं येता 2 एप्रिल सावन. विमानतळ संचालक गगन मलिकाची माहिती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खांडेपार फोंड्या एका 13 वर्साच्या विद्यार्थ्याक नेटान येवपी गाडयेन धपको दिल्ल्यान तो जखमी जालो. विद्यार्थी आनी कांय थळावे लोक पयलींच बसीत चडिल्ल्यान मोठो अपघात जावपाचो वाटावलो. ह्याच जाग्यार कांय दिसां आदीं अपघात जाल्लो. आतां अपघात जावपी ही दुसरी घडणूक. पळयात. सकाळी 10:30च्या सुमार इश्कॉल सोंपल्या उपरांत सुमार 250 भुरगीं मुखेल रस्त्याचेर बसीची वाट पळयत आशिल्ल्याची माहिती थळाव्यांनी दिली. त्याच वक्तार रस्त्यार लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान खांडेपार उजगांव कडेन वचपी कर्नाटकांतल्या एसयूव्हीन एका विद्यार्थ्याक मोखलो. ह्या घडणुकेंत भुरगो जखमी जालो आनी ताका उपरांत हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेलो. ओपा जंक्शनाचेर बस शेड बांदूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आतां पंचायत आनी सरकाराक गुन्यांवकार थारायला. थळावो संदीप पारकार म्हणटा की 4 म्हयन्यां पयलीं एक ट्रकान ओपा जंक्शना कडेन एका हॉटेलाचेर धपको दिल्लो आनी पुराय हॉटेल मोडून पडिल्लें. देखून पालक आपल्या विद्यार्थ्यांच्या जिवाचो हुस्को करपाक लागल्यात. सुटले तेन्ना 10:30 वरांचेर जवळ 200-250 भुरगीं बस स्टॉपाचेर उबी आशिल्लीं. एक्चुली तो जागो जो आसा तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाचो एक्वायर्ड लँड आसा आनी तेंच्यांनी बस स्टॉप बांदपाक पंचायतीक एनओसी दिल्ली. पण पंचायतीन एनओसी घेतली पण बस स्टॉप बांदपाक फुडाकार घेतलो ना. एका प्रायवेट कंपनीन 6 लाखाचो बस स्टॉप आमी फ्री ऑफ कॉस्ट बांदून दिता म्हटलेलो. पण पंचायतीन फाट फिरयली. तेका लागून थंय बस स्टॉप जावपाक पावलो ना. ह्या कारणाक लागून भुरगे ज्या जाग्यार रावपाक जाय तो सोडून तांकां रस्त्यार रावचें पडटा. आज जो एक्सिडंट जालो पळय न्ही ताका रूट कॉज जर थंय बस शेड बांदिल्ली आशिल्ली जाल्यार भुरगीं सगळीं बस शेडी आसली आनी एक्सिडंट जावपाक पावचो नासलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. वारका खून प्रकरणात मडगांव सत्र न्यायालयान जुबेल मार्टिन्साचो जामीन स्विकारलो. जुबेलाचेर आपल्या बापायच्या खुनाचो आरोप आसलो. जुबेलाक मालमत्तेच्या मुद्द्यावयल्यान ह्या प्रकरणात आडखयला. ह्या गुन्यांवांक दुसरें वळण आसूं येता आनी ते सोदून काडप गरजेचें, जुबेलाच्या वकिलान म्हटलां. आनी ह्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय वा गुन्हा शाखे कडेन दिवची अशी मागणी केल्या. वारका खून प्रकरणात 28 वर्साच्या जुबेल मार्टिन्साक कोलवा पुलिसांनी अटक केल्ली. तिचो 80 वर्साचो बापूय त्रिनिदाद मार्टिन्स हो 17 फेब्रुवारीक वारका तांच्या घरांत संशयास्पद परिस्थितीत मेल्लो मेळ्ळो. ताच्या तकलेक घावे आशिल्ले. घरच्या मालकीच्या वाद्यावेल्यान ताचो खून केला असो दुबाव आसा. तेन्ना सावन जुबेल कोलवाळे जेलींत न्यायीक कोठडीत आसा. जुबेलान आतां गोंय सोडूंक जायना अशी अट घातला आनी जामीन म्हण 25,000 रुपया भरूंक सांगला. आमी थिंगा एविडन्सान प्रोड्यूस केले फोटोग्राफ्स जेन्ना ती बर्थडे ती तेणें तेजे बरोबर मनायलो. केकूय खावयलो आनी मोगान किस मारून विशींग केल्लें. सो हेजे एक पडटा आमकां की तेंगे रिलेशन आशिल्लें आनी एवरी टायम ती ताका 3,000 पयशे दिताले म्हयन्याक एलोंग विथ बियर. सो ताका एक आश आशिल्ली आनी ते बरी करून रावताली. आतां जेन्ना ही मर्डर जाली आमी नोटीस केले की कोण एकलो येयलो आनी तेणी स्टेटमेंट घेवन मिसलिडींग इन्फॉर्मेशन दिले की तेंचें रिलेशन बरें ना म्हण. आतां तुमी जाण जावपा जाय पोर्चुगीज लॉवा प्रमाणे जेन्ना भाट आसा आनी माय मरता तातूंत 50% शेअर आहा ती चोडवाक वयता. सो ही स्ट्रॅटेजी जो दुसरे मनशान मांडली की भाट्या लागून मर्डर जाली ती फाल्स खबर. कित्याक भाट ऑलरेडी 50% शेअर चोडवा मेळ्ळे. सो फादर हॅज 50% शेअर. सो फादर कूड नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी. सो हिंगा आनी कितें एंगल आसा. सो म्हाका फॅमिली मेंबरूय मेळ्ळे आनी तेमी सगळ्यांक सांगिलां की तेमी एक पेटिशन घान टू चेंज द इन्व्हेस्टिगेशन. दे वॉन्ट दॅट इन्व्हेस्टिगेशन शूड गो टू द आयदर क्रायम ब्रांच ओ इवन इफ पॉसिबल सीबीआय. कित्याक ते सांगता ते भाशेन आनी खंयचो एंगल पर्सीव केलो ना. एकूय एंगल घेयला की चोडवान मारले म्हणून तेय जाल्यार ओली भाटा लागून. बायलांचो एकवट एनजीओतल्या औदा विएगसान जुबेला बाबतींत दिलगिरी व्यक्त केल्या. जाल्यार जुबेलाक खंयच्याच ठोस पुराव्या बगर अटक केल्या आनी केस हाताळपा बाबतींत पुलिसांचेरूय टिका केल्या. जुबेल 2 भुरग्यांची आवय आसा. चेडवान बापायक मारले म्हणून व्हडलो बोवाळ
वारका चेडवाक अरेस्ट करता आसतना सफिशियंट प्रूफ आसपा जाय आशिल्लें की ताणीच केला. बरें, दुबावान अरेस्ट केलें ताका न्ही, जाल्यार ताचेर तुरंत इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आशिल्लें की ही बायल मनशेचे ल्हान भुरगें आसा, ताका भितर दवरता आसतना ताचेर पूर्णपणी सगळें बसूनच तिचेर करेक्ट पॉइंट आउट फिंगर जर जाल्यार तिका अरेस्ट कोणूय बायलेक अरेस्ट केली म्हणून तातूंत म्हजें कांय म्हणपाचें ना. पूण कॅर घेवपा जाय एक बायल आनी ल्हान भुरगें आसा त्या दृश्टीन पळोवन तिका परत परत रिमांड घेतले तेन्ना त्या टायमा भितर ताणें ताचें इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय आशिल्लें. आनी एक म्हाका दिसता की एक बायल आपल्या बापायक अशे पद्दतीन मारपाक शकना, ती एलोन मारपाक शकना, एकलीच मारपाक शकना. म्हणटरीच तिचे बरोबर वांगडी कोण आशिल्ले किंवा ताणें कोण पयसो दिलो काय तिचो घोव आशिल्लो बरोबर काय कारण कितें हें कांयच स्थापन जावना. निमाणें ती एकटीच जाली, ती प्रॉपर्टी निमाणी तिकाच वचपाची आनी ऑलरेडी आवय ना म्हणटली तिचो हाफ रायट आसा तितून. तो रायट वचचो ना खंय, बापायक कितें जालें की तो तिका मेळपाचोच तो आनी कांय तितून इशूच ना. तर बायलेचें नांव पिड्यार जालें, एक जालें. दुसरें म्हणजे ती भितर उरली कितलो तें, भितर उरतकीच मनशाचो परिणाम कितें जाता हाचेर कोणूय विचार करना. पूण म्हाका दिसता बायलांक वेगळे दृश्टीन पळोवपा जाय. आमी अरेस्ट करता तेन्ना सगळे एंगल्स चॅक करून तिचो खरोच तितलो हातभार आसा जाल्यार हांव कांय म्हणना. आय एम अ लॉ अबायडिंग सिटीजन. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. भारतात नवे कोविड दुयेंतींचो आंकडो 3614 जाला, जे कालचे परस 14% कमी. फाटल्या 24 वरांत 89 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 13 नवे दुयेंती सापडल्यात, जाल्यार कोणाकच मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. भारतात फाटल्या 24 वरांत 3614 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 89 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.71% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.44% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.52% जाला. फाटल्या 24 वरांत 3614 नवे दुयेंती, 24 वरांत 89 मरणांची नोंद. भारतात 98.71% दुयेंती दुयेंसमुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. कांय दिसां सावन राज्यांत 20 सकयल कोरोना दुयेंती सापडपाक लागल्यात. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणात आशिल्ल्याचें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एडीआरान वेंचून येयल्ल्या उमेदवारांचो अहवाल जारी केला. अहवाला प्रमाण राज्यांत 39 करोडपती आमदार आसतले, जाची सरासरी मालमत 20 कोटी आसा. 40% आमदाराचेर फौजदारी गुन्हा दाखल आसा. हे फावट 6 आमदार घोबायल म्हळ्यार 3 जोडपी आसतली. पळयात. हे फावट राज्य विधानसभेत गुन्यांवकारी फाटभूंय असलेले 16 आमदार आसतले. तातूंतल्या 13 जाणांचेर गंभीर गुन्यांव दाखल आसात. तातूंत जवळपास 40% विधानसभा गुन्यांवकारी फाटभूंय असलेल्या आमदारांची आसतली. काँग्रेस आनी भाजपाचे प्रत्येकी 7 विजयी उमेदवार आसात, जांचेर फौजदारी गुन्हे दाखल आसात. जातूंत खर आरोप आसलेले 6 उमेदवार आसात. आप, आरजी आनी 3 अपक्ष उमेदवारांचेर मात कसलेच गुन्यांवकारी आरोप ना. We Goans have elected 40%, 16 out of 40. So vis-a-vis the number of candidates, the criminal antecedents in the winners are quite some more. When it comes to serious crimes, in 301 there were 53, which meant 18%. We have elected 13 of them, which is higher than even last time. So that makes it 33%. And although some of them have gone out of the system, means they have lost the elections, there are a few more who have got into the system. Right. When it comes to Karodpatis also, we have elected 39 out of 40 as Karodpatis. 98%. Yeah, 97.5%. And the only candidate who is not a Karodpati is this winner Naveli. from... Naveli. No, sorry. No. This Borkar from Santandre. From Revolutionary Goans. Naveli. He is the one, no.
No, not really. Yeah. And then what we have done is this. What we have done above 5 crores and above 10 crores, because these days, as we time and again I have been saying, that just 1 crore doesn't mean much, because even if you have an apartment here or you just a small, this thing is 1 crore in Penjim. So, but 5 crores or 10 crores, that is quite significant, and it's not really an average kind of Goan asset holding. So we have 5 crores and above at 30 out of 40, and if you look at 10 crores and above, they are 22, which is 55%. So certainly not a true representation in terms of the population, because I am very sure that 55% of the Goans are not holding more than 10 crores and above. That apart, graduates and above, we have 27 out of 40, which is pretty decent considering this thing. Although education up to perhaps 12th or maybe even up to graduation level could be free in Goa, but still, and that's the kind of thing. There is one gentleman who is 8th pass, but we'll come to that a little later. Total women winners are 3 out of 40, so slightly better, and maybe we had sometimes earlier 3 women winners, but all of them are spouses of the MLAs. I mean, I don't want to discredit in any way. 3 couples have. There are 3 couples, so obviously there are 3 women. So, how much to give credit to give to the individual, or for the parties to really consider that they are really talking about women empowerment, is left to us. Yeah, this is how the scenario is. आमदारांकडेन कोट्यांची मालमत्ता आसप ही साधारण गजाल न्हय, पूण हे फावट विधानसभेची सरासरी मालमत्ता सुमार 10 कोटी वयल्यान 20 कोटी मेरेन वाडून डबल जाल्या. जाल्यार एकलोच आरजीचो उमेदवार करोडपती नासून लेगीत ताका येस आयलें. हातूंत काँग्रेसीचो लेगीत आस्पाव आसा, जो 31 कोटी परस चड किमतीच्या सरासरी विजयी उमेदवारा वांगडा चार्टांत अव्वल आसा. त्या उपरांत गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष आनी भाजपा अनुक्रमान 37, 24 आनी 14 कोटींची मालमत्ता असलेले उमेदवार आसात. And the average assets of winning candidates. Average assets of winning candidates have almost doubled from some 10.33, maybe we'll have the figures a little later in the course of our discussion, from 10.33 to some 20 point something. So it's almost double. So yeah, this is how the scenario is. 75% of them, which is 30 out of 40, are 5 crores and above. And then I have a figure of 10 crores and above, which I showed you. Yeah, from 10 point odd figure, it has gone to 20.16, almost about twice as much for the winning candidates. It is supplemented by several rich candidates like Michael Lebo, Delilah Lobo, Dr. Chandrakant Shetye, and many others. I will show you. लोबो जोडपी मायकल आनी डिलायलान प्रत्येकी 92 कोटींच्या कमाये वांगडा अव्वल स्थान मेळयलां, आनी त्या उपरांत पयलेच खेपे आमदार म्हूण वेंचून येयल्ले जायंट किलर डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांचो नंबर लागता. जाल्यार आरजीचो उमेदवार सगळ्यांत कमी नंबराचेर आसा. परत वेंचून येयल्या उमेदवारांच्या मालमत्तेत मोठी वाड जाल्या. भाजपाचे परत वेंचून येयल्ल्या 12 उमेदवारांच्या मालमत्तेत 71%, जाल्यार काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांच्या मालमत्तेत 65% वाड नोंद केल्या. परत वेंचून येयल्ल्या उमेदवारांनी नेटवर्थान मारलेली सगळ्यांत व्हडली उडी मात गोवा फॉरवर्डाच्या मालकीची आसा, आनी ताच्या मालमत्तेत 150% परस चड वाड जाल्या. सगळ्या पुनर्निर्वाचित सदस्यांच्या मालमत्तेत सरासरी 74% वा 10 कोटींची वाड जाल्या. राजकारणाक कसलोच प्रमाण वा शैक्षणिक मर्यादा लागना. वेंचून आयिल्ल्या 1 वांगड्यांची शिक्षणीक पात्रताय 8वी आसा, जाल्यार 6 उमेदवारांनी प्रत्येकी 10वी आनी 12वी पुराय केल्या. जाल्यार 13 उमेदवारांनी पदवी पुराय केल्या आनी 4 जाणांनी वेवसायीक पदवी पुराय केल्या. 4 वांगड्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलां, जाल्यार 6 जाणांनी पदविका केल्या. पूण ह्या फावटी बरी गजाल पळोवपाक गेल्यार पदवीधरांचो आंकडो 17 वयल्यान 21चेर पावला. विधानसभेत बायल प्रतिनिधित्व 60% आनी 3 बायलां आसा, जाल्यार सगळीं 3 बायलां तांच्या शेजारच्या मतदारसंघातल्या बळिश्ट फुडाऱ्यांच्यो घरकान्नी आसात. राज्यांत 7 मतदारसंघांचेर आतां राणे, लोबो आनी मोन्सेरात ह्या 3 फामिलींचो वेव्हार चलतलो.
राजकारण हो मध्यम वयाच्या लोकांचो खेळ अशें म्हणटात, पूण राज्यांत 30 वर्सां पिराये सकयल एक वांगडी वेंचून हाडला. तो जावन आसा आरजीचो विरेश बोरकार. जाल्यार भोवसंख्य वांगडी 41 ते 50 पिरायेचे आसात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. युक्रेन आनी रशियेच्या झुजा खातीर रशियेंतल्यान येवप्यांचेर जायतो प्रभाव लेगीत पळोवपाक मेळटा. पूण कतार सारकिल्ल्या देशांनी 2 एप्रिलच्यान वेव्हार सुरू करपाचें थारायला. आयकात एअरपोर्ट डायरेक्टर गगन मलिकाक. फाटली 2 वर्सां जाली कोरोना महामारीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक बरोच मार बसला. कोरोनाची स्थिती आता बरीच नियंत्रणात येत आशिल्ल्यान मार्चाचे 27 तारखेच्यान सरकारान सगळी इंटरनॅशनल पॅसेंजर फ्लायटां चालू करपाचें थारायला. आयकात. जो अभी लेटेस्ट देखने में आया है वो ये है कि रशियन जो रोजिया का ऑपरेशन होता था वो ऑपरेशन अभी उन्होंने जो 2 स्लॉट्स बचे हुए थे वो उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे. एंड डे बिफोर येस्टरडे दे हैव कैरिड आउट अ इवैक्यूएशन फ्लाइट. वो फेरी फ्लाइट आई थी और अराउंड 500 पैक्स को यहाँ से लेके गई है वापस. मोटा मोटा ये बेसिकली यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है. क्योंकि एयरलाइंस के हिसाब से उनके जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो लीज्ड एयरक्राफ्ट थे, तो उन सब को लेके कुछ इश्यूज हैं जो एक्सटर्नल लेवल्स पे दोनों नेशंस के बीच में चल रहे हैं. सो फार अभी रशिया से और कोई ऑपरेशंस एंटीसिपेटेड नहीं है. जो चार्टर्स आ रहे थे 2 और हमारे पास वो अपनी जगह पे चल रहे हैं, एयर अस्ताना और स्कैट के. और अभी 27 मार्च से रेगुलर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे. 28 मार्च को एक्सपेक्टेड है कि मास्कट का ऑपरेशन होगा और कतर एयरवेज 2 अप्रैल से अपने ऑपरेशन रीस्टार्ट करने वाली है. सर आफ्टर कोविड डोमेस्टिक कैसा पिकअप लिया है? आफ्टर कोविड तो डोमेस्टिक ने बहुत ज़्यादा पिकअप किया और 2 दिन पहले हमारे पास 98 अराइवल्स 98 डिपार्चर्स थे. सो देयर वाज लॉट ऑफ फुटफॉल विच हैज़ बीन टेकन प्लेस ऑन वीकेंड्स एंड स्पेशली अभी जो होली का लॉन्ग वीकेंड आएगा हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं. थोड़े दिन पहले हमने विद इन अ डे 102 डिपार्चर्स हैंडल किए थे. अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले 98 डिपार्चर्स हैंडल किए. तो हमें उम्मीद है कि डोमेस्टिक ट्रैफिक तो अपनी ब्रेक नेक स्पीड पे चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है. उसमें कोई डाउनफॉल अभी देखने को आया नहीं है. ऐसा कोई विशेष असर नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि रफली 500 पैक्स आते थे एवरी 9th डे दे वर ऑपरेटिंग. 9 स्लॉट्स लिए थे, 9 में से 7 स्लॉट्स वो यूटिलाइज कर चुके थे, 2 ही स्लॉट बचे हुए थे. थोड़ा बहुत असर हो सकता है बट एयरपोर्ट की ओवरऑल फंक्शनिंग पे उसका कोई बहुत असर था नहीं, बिकॉज हम तो चार्टर सीजन में से कहीं ज़्यादा चार्टर्स हैंडल करते थे. मे बी टूरिज्म इंडस्ट्री पे उस के ना होने पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े. सो नया चार्टर सीजन अगले साल कैसे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अब धीरे धीरे इंटरनेशनल ऑपरेशंस खुल रहे हैं तो आने वाले टाइम में जो अगला सीज़न होगा इट मस्ट बी अ बूम सीजन, बिकॉज उस समय तो people must be waiting to visit Goa, because in last 2 years they have not been able to come to Goa, and Goa is a favorite place for the tourists all the world around. So next year too I am expecting, if all these things continue to turn better and better, then next year is going to be a boom season for international travel. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आयज राज्यात कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. 4 दीस हवामान सुके उरतले. पावसा बरोबर जगला आनी 40 किलोमिटराच्या वेगान वारो गळटलो असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आज चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. हवामान खात्याच्या अहवाला प्रमाण आनीक 3 दिसांनी तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो. 12 आनी 13 तारखेक थोड्या वाठारांनी दव आनी धुकें पडपाचो अदमास आसा. फुडले 48 वरां सांजवेळार कुपा दाटच्या पयलीं सकाळी आनी दनपारच्या सुरवातेक मळब नितळ आसतलें. आतां मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच शिटकावणी ना. राज्यांत 12 वेर पावस, 13, 14, 15 आनी 16 वेर हवामान उरतले सुके. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस. दिसभर मळब नितळ, उपरांत सांजे धाडटली कुपां. 13 आनी 14 वेर कांय सुवातांनी दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना.
ब्युरो रिपोर्ट GOA365. GOA365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक GOA365. मोग आसचो.